पवित्र खुर्साचे कुरी निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोत मानता देवा सोल पदवीदार बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोप सांबाळलो आंकवार मरी थंय जल्मलो पोसप्लता खाल ताणें कोश सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेलेल्या मध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सूर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिवे आनी मेलेल्यांची मजबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यांक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकदार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणे पडोवंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कुरपेन बोलिल्ली सुरवेस पोच थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुरपेन बोलिल्ली सुरवेस पोच थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कुरपेन बोलिल्ली सुरवेस पोच थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आनी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोयमा पापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी सदा सदा काल आमेन. उजवाडाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर जेजून जॉर्दान नदीन स्नान घेतलें आनी सुर्गीच्या बापान पुताक वाकाणलो. आमचे आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सुरवेस पोच थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सुरवेस पोच थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सुरवेस पोच थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सुरवेस पोच थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सुरवेस पोच थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सुरवेस पोच थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सुरवेस पोच थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सुरवेस पोच थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सुरवेस पोच थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलिल्ले सुरवेस पोच थंय आसा उसऱ्या मदें तूं सुदो आनी सुदोवचो पूत जेजू बेगीन ती मरे देवाचे माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आतां आनी सदा सदा काल आमेन. ओ मोचे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या उज्यांतली
सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर उदीक करून चड गरज आसलेल्या. दुसरो मिस्तेर, कानांतल्या लोग्नांक सोम्याची येसून ओचोऱ्यां करून आपली वळख दिली. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताणें पडत दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागेन ती मरे देवाची माये, आम पाप्या खातीर विनंती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागेन ती मरे देवाची माये, आम पाप्या खातीर विनंती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागेन ती मरे देवाची माये, आम पाप्या खातीर विनंती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागेन ती मरे देवाची माये, आम पाप्या खातीर विनंती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागेन ती मरे देवाची माये, आम पाप्या खातीर विनंती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागेन ती मरे देवाची माये, आम पाप्या खातीर विनंती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागेन ती मरे देवाची माये, आम पाप्या खातीर विनंती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागेन ती मरे देवाची माये, आम पाप्या खातीर विनंती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागेन ती मरे देवाची माये, आम पाप्या खातीर विनंती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागेन ती मरे देवाची माये, आम पाप्या खातीर विनंती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या. आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू, बोगोस आमकां, निवार आमकां, हेम कोणांतल्या ओज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर उदीक करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर, जेजून देवाचें राज परगटलें आनी आपल्या शिसांक शुभ वर्तमान मानून मन बदलूंक शिकवण दिली. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां डाळ्यांत पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलयले सुर्वेस पोचताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागीर ती मरी देवाचे माये, आमा बाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलयले सुर्वेस पोचताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागीर ती मरी देवाचे माये, आमा बाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलयले सुर्वेस पोचताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागीर ती मरी देवाचे माये, आमा बाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलयले सुर्वेस पोचताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागीर ती मरी देवाचे माये, आमा बाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलयले सुर्वेस पोचताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागीर ती मरी देवाचे माये, आमा बाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलयले सुर्वेस पोचताय आसा. उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू. मागीर ती मरी देवाचे माये, आमा बाप्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलयले सुर्वेस पोचताय आसा.
उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्या खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा पापाक आणि पुताक आणि पवित्र आदी आता आणि सदा सदा काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणातल्या वचनांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर ताबोर दोंगरार तेगा शिसा मुखार जेजू परसोडीत जालो आनी ताचें आयकात म्हूण एक ताळो आयकूंक आयलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताणें पळो दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोले सुरेश पोच दायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूज जेजू भगवंती मरे देवाचे माये आमी पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. ओ म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणातल्या वचनांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर उदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर जेजून आपले कुडी रोगताचो पवित्र संस्कार घडून आमचे मदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासा करूंक लायलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां टायलें पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पूज जेजू विज्ञानती मरे देवाशे माये आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सुरेश पोचतायसा
उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजी येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजी येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजी येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजी येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजी येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजी येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजी येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजी येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन बोलिले सुरवेस पोचतायसा उस्त्र्यामध्ये तू सुदो आणि सुदोचो पुजी येसू भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या जेजू बोगस आमकां निवार आमकां कोणातल्या ओज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक सरकार वर उदी करून चड गरज आसलेल्या नमानाळी काकुटीचे माये तुझे आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी वेची बालकां तुका उलो मारता या दुखाच्या कोणान सुस्कार सोडून रुद्वान करून माय तुका प्रार्थना आमचे दोयर शारितींनी तुजी काकुळतीची नदर काड तूच कोणवाळे आनी मोगात उलोवप आंकवार मारी या परदेसा उपरांत चोपूच जेजू आमकां दाखय भाग्यान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थुया देवा तुजे एकल्याच पुता आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मारयेचे भोव पवित्र रुजायेचे मिस्तेर आमी नियाळटा. तातूंत आटापलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेलें आसा तें आमकां मेळोशें कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं. देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे थंय अशें जावं. सुरवातेक आमी गायन करुया आत्म्या स्वतान बापा गायनाचो अंक A5. भुरग्या जोगती जमल्या गायन करूंक येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका आत्म्यान सोतान बापा बसूंक येता तुका
बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बापाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे असो. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, जायते कुटुंब मेळून एक समाज घडून येता आनी ह्या समाजान जियेतना तोर एक वांगडी मोगान नितीन आनी शांतीन जिवंक आशेता. समाजान जायतीं गरीब दुर्बळ कश्टावतात, भुरगीं ओस्तोऱ्यो अत्याचार भोगतात, कुटुंब तुटल्यात, तरेकवार जाणां ओणीत अणभवतात. असल्या वेळार कोणूच फुडारीपण घेवन समाजान मोगा एकचाराचो आनी निती शांतीचो गोवाय जावंक सोदिना. आमचे भितर आसलोलें फुडारीपण ओळखून घेवन तशेंच समाजीक बरेपणा पासत वावुरतल्यांक आदार दिवन समाजान क्रिस्ताचे शिकवणेचे गोवाय जावंक आयचो सेवाधर्म आमकां उलो करता. तर समाजाची वांगडी कशी फुडारीपण घेवन आमचें प्रवादीक कार्य उमेदीन फुडें व्हरून जेजूचे गोवाय जावंक आमकां बापाची कृपा ह्या मिसा भेटेंत मागुया. आनी आमी समेस्तां खातीर हे भेटेंत करीत मागता आसतना आयज आगारवाडो हे समुदाया खातीर आमी मागता. दर एका वांगड्याचेर दर एका कुटुंबाचेर देवान करीत आशिर्वाद घालूंक आनी सगल्या बेसवारी तांकां भरूंक ह्या वाड्यांतल्या सगल्या भाव भयणां खातीर मागता. आयज देवाक दिन वाचून नोव्हेंबर ह्या डेन्झेल फेर्नांडीस जो आपलो 21वो वाडदीस समारंभ धा ताचेरूय देवान करीत आशिर्वाद घालूंक सगल्या देड्यान कृपेन आनी बेसवानी ताका भरूंक ताचे खातीर मागता. जे आयज आपलो काजार चवथचो समारंभ धात वायलेट आनी मार्शल तांचे पासत मागता. देवान तांचेरूय तांच्या रोगणीक जिविताचेर आनी कुटुंबाचेर करीत आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागता. आनी पवित्र भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावं. आमी सगलीं देवा मुखार किरकोळ पातकी म्हूण ओळखून घेवया आनी सगल्या आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळें हांव चालून सांगता. मनांची धरून तोंडानूच सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोगडो अपराध. हे पासत घेवन सदांच सांकवार मारी सगल्यांक दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदा देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सौम्या काकूत को सौम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को सौम्या काकूत को सौम्या प्रार्थूया. देवा आमच्या मुखार बापा, आमी पातकी आसल्या थी तुजे कृपेन प्रामाणीक जाता आनी दोळडिणी आसल्या ती बागी जाता. तुज्या कोन्याचो आनी देण्याचो फूल दोयेन पळय आनी बाबार्था वरवीं प्रामाणीक केल्ल्या आमकां तुज्या मोगांत तीर रावंक आदार दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रात चोरयता देवा ससनाच्या ससनाक. आमेन.
आमोस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. वायट सोडून दियात आनी बरें तें करूंक मोल लायात अशें तुमी जेयतल्यात. आनी तुमी सांगतात त्या प्रमाणे सर्वेस्पर दोळबारांचो देव खरेपणी तुमचे सोबें आसतलो. वायटाचो द्वेस दवरात आनी बऱ्याचो मोग करात. शाराच्या दारवट्यार नीट सांबाळात असो सर्वेस्पर दोळबारांचो देव चुजेच्या उरलोल्या जोम्याची घडयेक दया करीत. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुमच्या परबांचो हांव द्वेस करतां, कांटालो दवरता. तुमच्यो दोबाजीक जमाती पळोवन हांव खुशाल जायना. तुमी म्हाका होम भेटयतात तेन्ना हांव तुमच्यो भेटवण्यो नाकारतां आनी दाट्या मोठ्या वासराच्या योजनाचेर हांव नदर पर्यांत मारिना. तुमच्या गितांची बोबाट म्हजे सुरसुल्ली पयस काडात. तुमच्या किनोऱ्यांचें संगीत म्हज्या कानार पडूंक दिवं नाकात. थांबोन आसतना व्हांवतल्या व्हाळा भाशेन जावं दी तुमचें प्रमाणीकपण. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावनी. प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. सगळीं म्हणुया, प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. आयक म्हजे पोरजे, सांगता तें आयक. इस्रायला, तुजे विरुद्ध रुजवात दिता. हांव देव, होय तुजो देव. जबाब, प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजे हेम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिणांतले बोकडे बी म्हाका नाकात. जबाब, प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. कित्याक रानां वनांतलीं सगळीं सावजां आनी हजारांनी म्हज्या दोंगराचेर भोंवतात. त्योय मोनजाती म्हज्योच. मळबावेलीं सवणीं सगळीं म्हजेच ओळखीचीं. जमनी चलता तें सगळें म्हजे आधीन आसा. जबाब, प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हाका जर भूक लागली हांव तुका सांगचो ना. कित्याक वसुंधरा म्हजी आनी तिचेर भल्लां तितलें. हांव कितें बैलांचें मांस खाता आनी बोकड्याचें रगत पियेता गाय. जबाब, प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हजो कोरा तुज्या ओंठांचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समृद्धीची कोत्ताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब, प्रामाणीक मनशांक देवाची सोडवण दाखयतलो. शिवतोमानाक सगळीं उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. आपल्या रोचना भितर मालगोडीन जावंक आमी आपले उदार कुशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाल भुरगीं केलीं. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांना आयकोचें आसलें तितलें सांगून जादोच जेजू काफरनावाक गेलो. कोण एकल्या शोधपतीचो चाकूर ताचे किरीत आपुरबायचो वायटान पडून मरणाचे तोंडीर पावलोलो. ताणें जेजूची खबर आयकतच जुदेवाच्या वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन
ते ताच्या लागीं प्रार्थून अशें मागताले. तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो, तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणेंच आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो तांच्या घराशी पावूंक जबर पयस नासलो तेन्ना शेतपतीन आपल्या इश्टांक ताका अशें सांगूंक ताचेशी धाडले, सायबा, त्रास घेनाका. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. त्याच पासत हांवूय काशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय अशें म्हाका दिसलें. एक उतरूच उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्याच्या हाताखाल आसलेलो एक मनीस आनी म्हजे काल शिपाय आसात आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणून जाल्यार तो वेता आनी दुसऱ्याक ये म्हणून जाल्यार तो येता आनी म्हज्या चाकराक उमकें कर म्हणून जाल्यार तो करता. हें आयकून जेजूक अजाप दिसलें आनी परतून आपणा फाटल्यान येतल्या लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, येदो व्हड बाबार्थ हांवें इस्रायलांत पुर्यांत देखूंक ना. आनी धाडलोले ते घरा परत ये जाल्यार बोलिकेंत आसलेलो चाकर बरो जालोलो तांकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या म्हज्या भयणी बाबांनो, आयज नोवेनाच्या 7व्या दिसान आमी भितर सरल्या आनी आयच्या दिसाक समाजीक फुडाऱ्याचेर व समाजीक वावराचेर लक्ष घालूंक आनी ह्या वावरांतल्यान कशें आमी गोवाय जावचे हें करूंक आयचो विशय आमकां उस्कायता. बाबानो, सिस्टर रानी मारिया ही एक केरला गांवची, केरला ह्या वाठारांतली एक स्त्री. फ्रांसिस्कन क्लॅरिस्ट हातून हे भाशेन आपले एक माद्र बीन कशी माद्रीपणाची आपोवणे आपणावन ती वावरांत मिसळ जाल्ली आनी तिचो वावर एके भाशेन तिणें खिरीत भाशेन ल्हान दुबळ्या धाकट्यां खातीर वावरूंक तिणें आपलीं पावलां मारलेलीं आनी सदांच तांचे सगळे एके भाशेन खिरीत हुस्को आनी मोग दाखोवन ती वावुरताली. जावं एके भाशेन भुरगीं आसात, जावं नासलेले आसात, वो शिक्षक आसात, तांकां एके भाशेन वयर काडूंक, तांकां फावो तें शिक्षण दिवंक, तांकां जिविताची वाट एके भाशेन दाखोळ करूंक, तांकां समाजांत वयर काडूंक हे भाशेन ती दारपणान तांचे खातीर वावुरताली. ह्या वावरान तिणें आपलें जिवीत एक भाशेन घातलेलें. पण बाबानो, असोच वावर करता आसतना हांव जेन्ना कितें बरें करता, जेन्ना दुसऱ्यांक एके भाशेन वयर काडटा तेन्ना कोणाकूच तरी दुखताच. आनी असले वावर करता आसतना एका दिसाक बसीन प्रवास करता आसतना समुंदर सिंग हो मनीस तिका एके भाशेन सुरी घेवन तिच्या पोटान तोपता. सांगतात सुमार 40 फावटी ताणेंकूय ही सुरी तिच्या पोटान तोपून तिका एके भाशेन जखमी केली. कळून जखमी सुरी रस्त्यार टोलताली आनी हितूंत ही माद्र भयण ह्या वटल्या कश्टांत आसतना, ह्या मरणाच्या वळवळ्यान वळवळटना देवाचें नांव उच्चारूंकूय जेजूच्या नांवान एके भाशेन ती भाशेन हाताली. भयणी बाबानो, ह्या माद्र भयणीन आपल्या वावरांतल्यान, आपल्या दिसा दीस पडट्या दर एका कुरण्यांतल्यान एक समाजीक वावर करून तिणें ही गोवायकी आपल्या जिवितांतल्यान दिली. भयणी बाबानो, समाजीक वावरांत भाशेन मिस जावंक वो समाजीक वावराचें बरेंपण आयची दोनूय वाचपां आमच्या दोळ्या मुखार हाडटात. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलां आमोस प्रवाद्याचें. आमोस प्रवादी हो आपलो प्रवादीक थाळो उबारता. कित्या खातीर?
समाजांत एके भाशेन जे वायट चलता ते नपयत करचे खातीर तो आपलो आवाज उबारता. जे एके भाशेन गरिबांचेर अन्याय जाता, अत्याचार जाता, ह्या असल्यांक एके भाशेन तांचो एक थाळो कसो जावन तांकां न्याय मेळोवंक वावरूंक तो आपलो थाळो उबारता. जालो वायट पयस करूंक आनी देवाचे कृपेन बरें तें विस्तारूंक आमोस प्रवादी आमकां उलो केल्लो आमी आयकला. आजच्या शुभ वर्तमानांत आमकां हो शोधपदी मेळटा आनी सांगला सोदपदी ताचो चाकर पिडेंत आसलो. ताच्या हाताखाल वावुरपी हो सोदपदी एक व्हड मनीस आसलो. ताका जायते गोडे आसले जायत. हो मनीस पिडेंत पडला. ताच्यान ताचे खातीर ताका दुसरो मनीस आनी गोडे आपल्या खातीर तयार करूंक जातालो. ह्या मनशाक तसोच किकोन करूंक जातालो. पूण ताचें सवें ताचो किरेत हुस्को, ताचे सवें तो आपलो हुस्को दाखयता आनी ह्या मनशाक बरो करूंक वावरूंक तो प्रयत्न करता. ह्या खातीर जेजू सवें येवंक, जेजूचें बरेपण वळखून घेवंक, जेजू बरेपण हाडटा, मिलाग्री आनी पेकोणी दिता हें वळखून घेवन ह्या आपल्या चाकराक हेंच ताचे कडसून बरें करूंक मेळोवंक तो आवडेता. आनी भयणी भावनो, एके भाशेन ह्या वरपणांतल्यान आपल्या हाताखाल आसलेल्याक ल्हान चाकराक लेगून बरेपण दिवन आपल्या वावरांतल्यान वा आपल्या एकोरण्यांतल्यान हें बरेपण जेजू वरवीं ताका दाखोळ करता. ताका जेजू वरवीं ही पेकोणी फावो जाय अशी करता. भयणी भावनो, आमी समाजांत जाल्यार कितें करून गरजेचें काय वेरेंत समाज आमी पयले सुवातेर समाज आमकां म्हत्वाचो गरजेचो हें ओळखूंक जाय. आमच्यांनी समाजांतले कुशीन रावंक जायना. कित्याक आमी जण एकलो मनीस आनी मनीस आमी जुवो न्हय. वी आर नॉट एन आयलंड. आमकां दुसऱ्या मनशाची, दुसऱ्या आमच्या सांगात्याची आमकां सगल्यांक एके भाशेन गरज आसा. जांच्या सांगाताक आमी घोडे आमची खुशालकाय आमी समरमता. जांच्या सांगाता घोडे आमी ह्या आमच्या दुसऱ्या मनशा सांगाताक घोडे आमचें सूख दूख आमी वांटता. तांच्या बरोबर एके भाशेन आमचें जिवीत आमी चलयता. भयणी भावनो, आमकां दुसरो मनीस जाय. कित्याक आमी जण एकलो जुवो न्हय. आमकां ह्या समाजान सगळ्या एकामेकाच्या सांगातान जिवंक हो समाज आमकां गरजेचो म्हत्वाचो हें आमी ओळखून घेवया. दुसरे सुवातेर भयणी भावनो, ह्या समाजांत आमी जियेतना सगळें बरेंच आमकां येतलें अशें न्हय. ह्या समाजांत आमी रावता तेन्ना, ह्या समाजांत आमी वाडटा तेन्ना, ह्या समाजांत आमची पावलां आमी मारता तेन्ना, दुसऱ्या बरोबर आमी जियेता तेन्ना बरें आनी वायट हें दोनूय आसा. कित्याक बरें करपी सिस्टर राणी मारिया सारकी असली मनशां आसात जाल्यार जायते वायट करपी समुंदर सिंग हाचे सारकी मनशां आमकां ह्या समाजांत मेळटात. भयणी भावनो, ह्या समाजांत बरें आनी वायट हें दोनूय आसा. हे दोनूय चलता आसतना कितें आमी करूंक गरजेचें काय? आमोस प्रवादी जसो सांगता, वायट जें चलता ताचेर निशेध मारूंक आमी वावरूंक जाय. आनी जें बरें आमच्यांनी करूंक जाता ताचेर आमचें लक्ष घालून आमी दर दिसा बरें उदीक आनी उदीक पसरावंक वावरूंक जाय. म्हणून कालच्या दिसाक हांव NDTVचेर न्यूज आयकतालो आनी तो आयकतना ही मुलाखत एक भाशेन चलताली. ही मुलाखत आमचो दिल्लीचो डेप्युटी CM हाची मुलाखत चलताली आनी ताचेर उलयतना एक पॉयंट एके भाशेन उदीक म्हाका मानवलो. म्हणटालो भाशेन आमी जें कितें करपाचें आसा तें करता. आयज वेळ असो आसा, हे परिस्थितीन आमी चलतना ही परिस्थितींत के भाशेन वेळ असो आसा की आमी एकामेकाक दुसऱ्यांक बोटां दाखोवचे सुवातेर, एकामेकाक एक भाशेन सुरवात करचे सुवातेर वी शूड स्टॉप द ब्लेम गेम. आनीक आमी सगळीं एक जावन एकामेकाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आमी वावरची गरज. कित्याक हें बरेपण एके भाशेन आमी सगल्यांनी एकठांय जावन सगल्यांनी बरोबर येवन ह्या वावरांत आमी मिसळ जावची गरज. भयणी भावनो, हेंच की एके भाशेन आयज आमच्या समाजांत गरज आसा. आयज हे महामारीक लागून, हे पिडेक लागून जायते घोडी समाजांत एके भाशेन दूख आयलेलें आसा. कुटुंबांनी जायत्या कुटुंबाचें मरण येवन, वांगड्याचेर मरण येवन कुटुंबांनी दूख आयलेलें आसा.
जायते गुडे एके भाशेन आमी एके भाशेन गेल्ले आसा भणी बाबानो घडटा ते भाशेन आमी पयले सुवातेर आमची काळजी घेवन दुसऱ्याकूय कसलोय आदार दिवंक आमच्यांनी घडटा ते भाशेन आमी एके भाशेन वावरूंक गरज आसा आनी हे वरवीं वडीक करून दुसऱ्याकूय बरेपण शिकोवंक दाखोवंक आनी हे वरवीं ह्या वावरांतल्यान आमी हे समाजीक कार्य घडोवंक जिवंक दर एकलो आमी समाज कार्य जावची गरज आसा पण बाबानो हेंच आमच्या एक भाशेन करुया जे ल्हान कार्य जे आमच्यांनी करूंक जाता जे ल्हान आदार आमच्यांनी दिवं येता तो दुसऱ्या म्हज्या बाबाक दुसऱ्या म्हज्या भयणीक आदार दिवंक आमी फुडें सरुया हेंच बरेपण वावरुया तिसरे सुवातेर आमी समाजांत जियेतना जेजूचे तत्वां आमच्या जिवितांतल्यान आकारून हाडुया दर दिसाक दर घडयेक जेजू आमकां दाखयता ती वाट ओळखून घेवया आनी हे भाशेन दर दिसाक आमी शिव वर्तमानाचे गोवाय जावया हेंच करूंक आयज ह्या भेटेंत वांटो घेता आसतना आमकां सगल्यांक आदार मागुया आनी ते करून जे समाजीक कार्यांत बुडलेले आसात जे एके भाशेन आपलो वेळ पळयनासतना आपले भलायकी पळयनासतना ह्या वावरांत एके भाशेन सगळे आरपीट जावन वावर करतात तांचे पासत करीत मागुया सगल्यांक आमकां ह्या बरेपणांत आमच्या समाजांत बरें विस्तारूंक आनी बरें पसरावंक आमची पावलां आमी फुडें घालुया हेंच करूंक आमकां सगल्यांक किरीत कृपा आनी बळ दी म्हूण हे भेटेंत मागुया ह्या वेळार आमकां सगल्यांक देवाच्या आदाराची किरीत गरज आसा तर आमची खास मागणी पवित्र सभे पासत आमा समेस्तां पासत देवा मुखार आमी दवरुया आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी समाजान वस्तल्या वायटाचेर आपलो प्रवादीक ताळो उबारून समाजान मोगाचे शांतीचे आनी नितीचे दूत जावं तांकां बापाची कृपा मागुया दयाळ बापा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक बापा आमच्या सामाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजाच्या बरेपणा पासत वावरूंक गरीब दुबळ्या सवें खेरीत हुस्को दाखोवंक आनी तांची परिस्थिती सुदरावंक तांकां पवित्र आत्म्याचो सांगात मागुया दयाळ बापा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक बापा तरेकवार कारणांक लागून समाज कश्टावता आनी दुखवला असल्या कश्टांनी जेजूचेर बावात दवरून तांचो सांगात अणभवून आमचें जिवीत सारूंक आमकां बापाची कृपा मागुया दयाळ बापा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक बापा आपलेपणाचें मन सोडून बावतिस्मा वरवीं मेळ्ळोल्या प्रवादीक कार्या वरवीं समाजान जेजूच्या शिव वर्तमानाचे गोवाय जावं आमकां सगल्यांक पवित्र आत्म्याची स्फूर्ती मागुया दयाळ बापा आमचे मागणे आयक आमचे मागणे आयक बापा बोदयाल बापा आमची किरीत मागणी तुज्या मुखार आमी दवरल्यान तुज्या उदारपणान आमची मागणी तूं आयक त्याच क्रिस्ता आमच्या सगळ्या वरवीं आमेन दाना तयारी वेळार आमी गायन करुया देवा उतर आमी घेतला गायनाचो अंक C15 देवा उतर
आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला जबाब जावं दी जिविताचो मोगान केले पेटोवणेचो बापा तुझे पुतोर मानता मोगान तुका जिवीत वोगता बापा तुझे पुतोर मानता मोगान तुका जिवीत वोगता. म्हज्या भयणी भावांनूय आमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा ह्या बलिदानांत आमची काळथी देणी आमी तुका भोगतेन भेटयता आनी जेजूची अमळीक कुड्यांनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देव सैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाचे देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका वाखाणूंक फावो. ओ कायदो निधीचो आमच्या सोण एकल्याच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दोबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सोपुर्नायक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dolbaraco sorvespor tu, sorgani sosar bola tuja vojvovan. Usorgi tu kazojso, usorgi tu kazojso, sorvesporo cinavi edagakasoi. Utsorgitu kasoiso, utsorgitu kasoiso. बापा करस्न पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण ससूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेचपरी जेवण जातच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत
पातकाचें बक्षणी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस्त मनशा पासोत तें वारो वतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gute por gotu hia. Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù নব্যামে দলো. Gesù melo, Gesù জীবন জ্বালা, Gesù নব্যামে দলো. Baba Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणान उडगास करता आनी हो जिविताचो आनी सरभणीची कास तुका समर्पित हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला हें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतेल्या मा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागीवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गुंवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमास धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा गुडीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पुरसुरीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या गांवांत जी येतल्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची आनी अदीक करून आगार वाडो ह्या समुदायांतली सगळ्या भाव भयणांची दया कर आनी तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आयज आपलो 21वा वाडदीस समारंभ डेंझल फेर्नांडीस तांचेर तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल. तेच बरोबर आपलो काजाराचो उत्सव समारंभ वायलेट आनी मार्शल तांचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाचे मायेस सांगाती बागेन जुजे तिच्या पोती बागेन जुजे वाज बागेन फ्रांसीस शावेर पदवासू बागेन धांतन बागेन धर्म दुथा आनी सर्व काळी तुका मान बोल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सरभंडारान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें नोंदरेकता. तर आमकां तुज्यो दार काकृतीन सर्व पातकांतली सुडय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवटगी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाची आसना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जी येताय आनी राजवट सुरयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुमेची शांती सदांखाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेरी संवसाराचे पाप काडटा ती.
ह्या शरीराच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपयल्यांत आनी एकठांयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत शिवंक वेताना आमी गायन करुया. जेजू बऱ्या गोवळ्या गायनाचो अंक D13. Jesu boria gołria, Jesu swadik bolia, sorgitam tu Deulu, sodu makailu, Jesu boria gołria, Jesus swadik bolia, sorgitam tu Deulu, sodu makailu, pole auti sheli, tukang sukon geli, tujhe dai vor maka, oi solu sonaka, pole auti sheli, tukang sukon geli, tujhe dai vor maka, oi solu sonaka. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मांस रोगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. कोणवळ्या बापा, सुर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें आमच्या आदल्या पातकी चालींक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बोल दी म्हूण मागता. तुज्या पुदा जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवेदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
मिलाग्रेस साहेबिणी आमचे पासत विनंती कर. क्रिस्ताचे वासावले आमकां फावो जावच्या. Pratuya, Surpudvida Deva, Bobagun Tankwar Marichi Shakai, Amka Favokelai de Kunami Suntostau, Yemogala Wichivinundin, Yaso Saran, Survaita Vignatli Amka Watai, Ani Sorgara Sasna Jasuka Amka Pavui, Yami Magda Amcha Sumya, Tuja Puta Jesu Christa Vorbi. देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय. शेवटाक आमी गायन करुया तुज्या गोपान माये गायनाचो अंक T56. तुझ्या गोपान माये आमकां बळगून दवो. तुझ्या गोपान माये आमकां बळगून दवो. भुरगीं तोंडी जाणटी सगलो विस्वास दवरून एका ताळ्यान माये उलो मारता प्रार्थून. तुझ्या गोपान माये आमकां बळगून दवो. तुझ्या गोपान माये आमकां बळगून